नमस्कार. आयच्या या अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. खूप घडामोडी घडल्यात. आतां मेरेन सकाळी सावन 3 डेथ जाल्यात. तिनूय डेथ वेगवेगळ्या जाग्यावेल्यो, वेगवेगळ्या तरेच्यो आनी वेगवेगळे प्रश्न निर्माण करपी. आनी त्याच बरोबर कोवीड केअर सेंटर्सांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर धरून ते बाकीचे बारीक बारीक लोकांच्या दैनंदिन जिणेंतले प्रश्न. कितें चल्लां गोंयभर जाणून घेवया. हांव सुरवात करता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान. लौकीक, गव्हर्नमेंटाच्या लेवलाचेर कितें आयकूं येता आनीक म्हाका दिसता एक 2-3 मेजर गजाली आसात. धरून पंचायतींचे एक सर्क्युलर जाका लागून गोंयभर बोवाळ जावपाक शकता. वॉट आर द डिटेल्स? प्रमोद, फक्त 3 केसीस सकाळच्या पळय न्हू, तेजेर मातशें हें करता. 2 केसीस सापडले, ते कोवीड हॉस्पिटलान डेथ जाली. दुसरी जीएमसींतल्यान पॉझिटिव्ह सापडून मागीर कोवीड हॉस्पिटलान व्हरता आसतना वाटेर डेथ जाली. तिसरी म्हापश्यां खोर्ले म्हणटा पळय, खोर्ले म्हापसा 52 इयर्स ओल्ड. तेजे आमी जेन्ना हें काडली, हिस्ट्री काडली, तेन्ना कळटा तेका मातसो हेवी डायबेटीक पेशंट आनी तेका फिवर आसलो 4 दीस आनी डायबिटीज तेजी मातशी वाडली. ते उपरांत तेका प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरलो. खंय तरी प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान तेका रिफर केलो आझिलोन, म्हणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हें करपाक, आझिलोन व्हरपाक. सो व्हरता आसतना तेंची डेथ जाल्या. मागीर तेजी बेगीन बेगीन ट्रू नॅट टेस्ट केली तेंच्यांनी पयलीं. ती ट्रू नॅट टेस्ट पॉझिटिव्ह आयले आनी कन्फर्म रिपोर्ट आतां येवपाचो आहा, पण ट्रू नॅट टेस्ट तिंका फर्स्ट पॉझिटिव्ह सापडलेली. हेचो अर्थ असो जाता की आतां भायर केसी आहा, भायर लोकांक सिम्पटमूय आहा आनी त्यो टेस्टिंगा मेरेन पावना आनी आतां डेथ जावपाक लागल्या. ते मातशी नोंद घेवपा सारकी गजाल सरकारान, की भायर केसी आहा आनी त्यो ट्रॅक जावपाक पावना, ट्रॅक करपाक खंय तरी कमी पडटा. दोनूय वटेच्यान म्हणजे तेका सिम्पटम्स आशिल्ले, फिवर आशिल्ले टेस्ट करपाक फॅमिलीन फुडें काडपाक जाय आसलो. दुसरे वटेन गव्हर्नमेंटाची सिस्टमूय मातशी फाटी पडटा. दुसरी एकूच गजाल म्हाका करपाची प्लाझ्माची. प्लाझ्मा डोनेशन आतां पर्यंत 11 जाणांनी केल्या जीएमसीन. फाल्यां 4 आसतले, म्हणजे 15 जातली फाल्यां केल्या उपरांत. लोक फोन करून इन्क्वायरी करीत आसा, पण अजून कोणाक प्लाझ्मा इन्फ्युजन अजून कोणाक केल्लें ना. पण दोतोर सांगता ते हिसपान क्रिटिकली इल लास्ट स्टेज आसता पळय न्हू, तेन्ना ते प्लाझ्माचे येता. तो पर्यंत बाकीचे कितें ऑप्शन्स आहा ते सगळे यूज करता. आनी क्रिटिकली इल लास्ट स्टेज पावता तेन्ना हे गजालीचो प्लाझ्मा इन्फ्युजनाचे प्रश्न येता. दुसरे पंचायतीची ऑर्डर हांवें म्हटली गव्हर्नमेंट, म्हणजे फाटीं काडलेली ती ऑर्डर, एक 16 तारखे सुमार ऑर्डर काडलेली ती. त्या ऑर्डरीन कितें जालें, फाटीं जेन्ना केसी मेळपाक लागल्यो तेन्ना पंचायत लेवलाचेर लॉकडावन जातालें. म्हणजे स्टार्टींग जुनाच्या म्हयन्यान जेन्ना केसी एक करून येवपाक लागल्यो तेन्ना पंचायत लेवलाचेर पंचायत ऑफिशियली लॉकडावन अनावन्स करताली. तेन्ना सरकारान तेणी ऑब्जेक्शन अशें घेवन नासलें, पण ऑफिशियली सरकार म्हणजे सीएमओ म्हणटालो, मिनिस्टरूय म्हणटाले की पंचायत लॉकडावन करपाक शकना, लॉकडावन करपाचो अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचो आसा म्हणून. पण पंचायती लॉकडावन करता खूब जाणांनी मागीर ते विथड्रॉ केले. पण जेन्ना पंच बी आपलो वाडो लॉकडावन करता, ऑफिशियली न्हू, पण भितरले भितर ते स्वता लॉकडावन घेता, तेजेर ते लॉकडावन तेंचे सक्सेसफूल जाल्ले तेन्ना. आतां ही ऑर्डर ऑफिशियली कितें पंचायती फुडें येताल्यो लॉकडावन करपा म्हणून, तेंकां सांगलां पंचायती ऑफिशियली लॉकडावन करपाक शकना, तेंकां अधिकार आसना. पण कोण समज आपलो वाडो बी लॉकडावन करता आनी ते म्हणजे कागदाचेर काय ना, ऑफिशियल ऑर्डर अशी ना, पण ते स्वता ठरयता आनी वाडो लॉकडावन करता, जाल्यार ते म्हाका दिसता हितून ट्रॅक जातले. पण ही ऑर्डर जंय सगल्या वटेच्यान आतां लॉकडावना खातीर डिमांड वाडपाक लागला, एक 4-5 केसी एके वाठाराचे मेळ्ळे की ते लॉकडावन करपाक मागता आनी थंय ही पंचायत डायरेक्टरांची, पंचायत डिपार्टमेंटाची ऑर्डर मातशी कचरो वचपाक शकता. सो म्हणजे पंचायती पयलीं तेंच्यांनी डेफिनेटली एक गजाल म्हाका दिसता क्लियर आहा की एक टायम आयलो जंय सरकार म्हणपाक लागलें की लोकल लेवलाचेर डिसिजन घेयात, कितें करपा जाय तें पंचांनी, कावन्सिलरांनी डिसायड करचें. आनी मागीर लोक आपूण जावन व्हॉलंटरीली लॉकडावन करपाक लागले. आनी आज ही ऑर्डर जी इश्यू केल्या ती म्हणटा की तुमकां व्हॉलंटरीली पंचायत लेवलाचेर लॉकडावन करपाचो अधिकारच ना. सो ताका लागून आतां म्हाका दिसता लोकांच्या तकले भितर प्रश्न पडटलो की करप कितें. जर सरकार लॉकडावन करना, केसी जर वाठारांत वाडपाक लागल्या जाल्यार करप कितें. एक गजाल दिसता, सद्याक जितल्या जाग्यांनी केसी पावल्यात त्यो जर पळयल्यो आनी त्यो पंचायती जर लॉकडावन करपाक लागल्यो जाल्यार आपोआपच म्हाका दिसता एक 70 ते 80% गोंय सध्या लॉकडावन जातलें. घडये म्हाका दिसता सरकाराक तेंय लक्ष आयलां आसतलें की ज्या स्पिडीन केसी वाडटात आनी जितले वाठार एड जातात, त्यो जर व्हॉलंटरी लॉकडावन जर सगळे कडेन स्टार्ट जाले पंचायतींचे, जाल्यार ऑटोमॅटीक विदाउट एनी अनाउन्समेंट
70 ते 80% गोंय बंद जातलें. दोगूक थँक्स अ लॉट. प्रमोद या एकूच पॉयंट एज्युकेशनाचो. एज्युकेशन डायरेक्टर जेन्ना हांवें संतोष आमोणकर तेंच्यानी चार्ज घेतलो आपल्या ऑफिसाचो डायरेक्टर म्हणून, सो तेणी थोड्यो गजाली सांगल्या त्यो अश्यो की सॅलरीचो जो इश्यू आसलो, जे फाटल्या डायरेक्टरान पयलीं मॅनेजमेंटाक सॅलरी घाल म्हटली, मागीर तेणी तें करेक्शन केलें आनी सांगलें की सॅलरी डिले जातली, मॅनेजमेंटाची घालपाची गरज ना, ते स्टाफ अकाउंट्सांतलो एक पॉझिटिव्ह सापडला आनी बाकीचे क्वारंटायन आशिल्ले आनी सॅलरी डिले जातली म्हणून सांगलें. आतां जो डायरेक्टरान चार्ज घेतला तेणी तेका स्टाफ जेन्ना विश करपा येयलो चार्ज घेतला तेन्ना ते अकाउंट सेक्शनांतले स्टाफ पळयले, थंय तेणी विचारलें की बाबा सॅलरीचो कितें स्टेटस आहा. 1-2 दीस डिले जायत पण आमी शेनवार आयतार काम करून तेजे सॅलरी रिलीज करतले म्हणून तेंचे अकाउंट सेक्शन सांगता. फाटल्यो ज्यो ऑर्डरी आसल्यो पळय न्हू त्यो म्हणजे तशें जावचें ना, ते डिले जातले म्हटल्यार तितले ती डिले जावचे ना. ऑर्डर कित्याक काडिल्ली असो प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती. प्रश्न या पडपाक लागला. मागीर या स्कुलाची विचारलें, स्कुला या थँक्स अ लॉट लोके. आय विल कम बॅक टू यू. एक हांव थंयच्यान आतां काणकोण सावन स्टार्ट करतां. बबेश बोरकार आहा. बबेश, कितें आहा काणकोणची परिस्थिती? काणकोण 4 रस्ता हांगा एक हॉर्टिकल्चर भाजी विकपी तो आज एक पॉझिटिव्ह सापडला. पूण पॉझिटिव्ह सापडलो खरो, आज पर्यंत कशें आशिल्ल्यो केसी ज्यो वेर्ना बेज आशिल्ल्यो, कदंबातल्यान येताल्यो अश्यो काणकोणा आशिल्ल्यो, त्यो लोक भिना आशिल्ले केसी जाल्ले म्हणून. तेन्ना आतां काणकोणा एक भाजीवालो सापडला, दुसरो सापडलो, तेन्ना आतां लोक हांगा कांय पॅनिकी सिच्युएशन जाल्लें आहा. कित्याक खूब स्प्रेड जावपाचें. कित्याक पयलीं जो भाजीवालो सापडलेलो 4-5 दीस जाले तेजेच अजून लोकांचे अजून रिजल्ट येयना. 4 रस्त्यार तो भाजी विकतालो काय थंयचे लोक पॅनिकी जाल्ले आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार भाटपाळ पंचायती जे लोक पळय कर्नाटका सारके बेज आशिल्ले ते गांवां गेल्ले, ते आतां परत येयल्या. पूण तांकां होम क्वॉरंटायन सांगल्लें खरें, पूण ते बिंदास भोंवता. आनी ती हेजी एरिया कशी स्लम एरिया जाल्ले कारणान थंय लोक एकामेकांक वायटपण घेवपाक भिता, सांगना ऑथॉरिटी इन्फॉर्म करना. आनी ऑथॉरिटी अंटील सांगले शिवाय ऑथॉरिटी एक्टीव जायना. सो ताका लागून आतां पॅनिकी सिच्युएशन जाल्लें आहा की कितें करप एक्झॅक्टली, करप कितें काय म्हणून. आनी हो भाजीवालो सापडलो पळय तो रावता ती एरिया म्हाका वास्को हातकी आसा. मागीर तेगे घरा कडेन थंय प्रॉब्लेम आसा, तो रावता त्या एरियेत थंय प्रॉब्लेम आसा आनी तेजे कडल्यान जे कोणी भाजी घेतलेल्यो तांकांय प्रॉब्लेम आसा. या व्हेरी ट्रू. म्हाका दिसता सरकारान अजून परत तोच प्रश्न आसा. टेस्ट जाली की जाता तितले बेगीन निर्णय येवपा जाय. काणकोणा आतां ज्या भाजीवालो पॉझिटिव्ह मेळिल्लो ताजे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जें जालां, 5 दीस जाले तांचे अजून टेस्ट रिजल्ट येना. एवरीबडी अंडरस्टँड्स की वेवस्थेचेर ताण आसा, पूण तो ताणच जर इतलो जर ताणलो जाल्यार मागीर ग्रावंड परिस्थिती जी आसा ती आनी बिगडत वतली. हांव थंयच्यान मुखार वतां. काणकोण सावन हांव वतां मयुरा म्हऱ्यांक. मयूर, कितें आहा सांगे, केपें, कुडचडे परिस्थिती? या मयूर, गो हेड. प्रमोद कुडचड्यार काल जालें ताचें आज बी लॉकडावन आसा. कॅन्डिडेट सगळी बंद आसात आनी काल 2 केसीस मेळिल्ल्यो. ड्रायव्हरांनी एक कुडचड्यार हांगा जो प्लंबर आसलो तो मेळ्ळलो. पूण एक बरी गजाल जाली की ते लॉकडावन आसल्या कारणान कुडचड्यार मार्केटान मेळ्ळो. तर बरी गजाल जाली जी एरिया जी रावता ती सगळी सॅनिटायज केल्ली आसा. तशें हांगा पोलीस कॉन्स्टेबल तो मेळ्ळलो आसा आनी नेत्रावळी सगळी नेत्रावळी सॅनिटायज आसा. थंयसर तेणी जी नाशिल्ले म्हळ्यार 23 कॉलेज दिल्यात, सॅम्पल व्हेलेले आसा. म्हणजे चडशी आनी बॉल ना. हांव मयुरा कडच्यान मुखार वतां. मुखार आसा सावयो मडगांव सावन. सो सावयो, कितें आहा मडगांवची परिस्थिती? कारण ESI हॉस्पिटला भितर एक डेथूय जाल्या. कुंकळ्ळी IDC भितरय केसी वाडपाक लागल्यात. कलेक्टरेटा भितरय बोवाळ जाला. सो वॉट इज द लेटेस्ट अपडेट? कितें आहा? लेटेस्ट अपडेट म्हळ्यार सध्या आमकां कुंकळ्ळीचे केसीस मेळ्ळ्या की कुंकळ्ळी 10 केसीस वाडले म्हूण. तर बाकीचे रिपोर्ट्स 7 o'clock मेळटले. 7 कित्याक दॅट इज द टायम दे वील टेल इन्फॉर्म द मिडिया. तर कुंकळ्ळी सर इट इज मोस्टली इन द IDC एरिया. तर आनी थिंगा ते काउन्सिलर इवन द चेअरपर्सन ते हें कोता सर दॅट इन स्पायट ऑफ द केसीस बींग फावंड ते इंडस्ट्रीज आयल्यो त्यो तरी पूण चालू आसा. तेणी सर कलेक्टरा आनी गव्हर्मेंटा लागीं मागला हेजेर एक्शन जावचें. कित्याक जर तर केसीस स्टॉप जातले जाल्यार त्यो इंडस्ट्रीज बंद जावपा जाय. तर आयज एक इम्पॉर्टंट हें जालें की आरोग्य सेतू लागून कलेक्टरान एक ऑर्डर काडली की जो मनीस कलेक्टरान भितर येता ते कडेन आरोग्य सेतू एप आसपाकूच जाय मोबायलाचेर. आनी इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल.
अशें जालें की इवन इन द मॉर्निंग इवन द स्टाफ वॉज कॉट ऑन द रॉंग फूट. स्टाफा पासून तेंकडे आरोग्य सेतू ऍप नासलो, सो ते कलेक्टर आम पासून सांगलें, सो ते स्टाफ पासून भायर उरलो. तशेंच जो बारीक लोक आहलो ते म्हणपाक लागले की आमचे लागीं थोडे कडेन मोबायल आहा ते इट इज द ओल्ड टायप, सो ते म्हणटा ऍप डावनलोड करपाक जाय. थोडे म्हणपाक लागले बाबा आपणाक मोबायलू ना, आपणाक काम आसलें, केस आसली मामलेदारा ऑफिसार, आपण कस कोन वचो. सो अशें करून देर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्युजन. तर आज दिगंबरान गोव्हर्मेंटा लागीं मागला तो हे तेणी विड्रॉ करून, कित्याक साऊथ गोवा कलेक्टर इज द मेन हे इन साऊथ गोवा. सो जाय तो बारीक आनी मोठे लोक पासून वयता, थोड्यांक आहा ते वचतले कोण ना तांकां प्रॉब्लम न्हू, तेका लागून. सर अनदर थिंग दॅट आय वॉन्ट टू टेल यू रिगार्डिंग फिशिंग सीजन. सो फिशिंग सीजन आतां ऑगस्टान फर्स्ट स्टार्ट जावपा आहलें. सो आतां तेणी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तेणी एक हें घेतलां, दॅट बारीक बोटी आहा न्हू त्यो दे वील स्टार्ट इन ऑगस्ट, कित्याक तांकां थोडे लेबर लागता. पूण जे मोठे आहा लायक व्हडल्यो बोट्यो न्हू, ताका 15, 25, 20 अशे लागताय वर्कर्स, ते डिसिजन केला दे वील वेट अँड दे वील ओनली स्टार्ट इन सप्टेंबर, टेकिंग इन कन्सिडरेशन वॉट वील बी द सिच्युएशन. सो तशें तेणी मागला न्हू, जे आतां होलसेल फीश मार्केट आतां फ्रायडेसान स्टार्ट जावपा आहा. भायलसान नुस्तें येता ते म्हणटा वास्को केस जाली बिकॉज ऑफ फिशरमॅन इन वास्को, तेणे आंध्रासून कितें नुस्तें हाडलें. सो तशें तेंगे एक आहा की हे जे भायले नुस्तें येता न्हू ते थोडो तेंप तरी बंद करचो म्हण, हाडपाक दिवपा न्हू म्हण. येस सर. या सो एक गजाल की जांची व्हडली बोटी आसात, जांकां चड हे लागता, वर्कर्स लागतात, तांणी डिसायड केला की ऑलरेडी सर लेबर जायते लेबर येयल्या, ऑलमोस्ट एक 500 तरी लेबर येयल्यात. पूण ते चडशे बारीक बोटीचे वयतले, पूण जे आनी लेबर येवपा जाय न्हू, सो दे आर ऑल्सो टेकिंग प्रिकॉशन बिकॉज ऑफ दीस कोवीड सिच्युएशन. सो ते म्हणटात की तांगेली ते बोटी घेवन परत दर्यांत ऑगस्टा वचचिनात, दे आर लुकिंग एट सप्टेंबर, की परत जर व्हडली बोटी जर दर्यांत घालपाची जाल्यार सप्टेंबरान. ओके, थँक्स अ लॉट सावियो. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. हांव आतां मडगांव सावन आमी वतात वास्को, आनी वास्को म्हाका दिसता एवरी डे देर आर लॉट मेनी थिंग्स हॅपनिंग. सो विक्रम, कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सर सद्याक वास्कोची अपडेट म्हणजे आयज मोविन गुजिनो जो पंचायत मिनिस्टर आहा ताणें सद्याक तरी सांकवाळ इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक इंडस्ट्रियल शेड आय थिंक वॉज गिवन टू द गव्हर्मेंट बाय गोवा शिपयार्ड. एक नवी शेड तांच्यांनी जी इंडस्ट्रियल एस्टेटान शेड आसा ती एक कोविड केअर सेंटर अशी कन्वर्ट केल्ली आसा, आणि कॅपॅसिटी कुड बी अराउंड 55 to 60 बेड्स. सो सद्याक तरी ती एक गजाल आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी जेन्ना काल पळयल्लें की एक लॉकडावन एक्सटेंड जालो मुरमुगांव तालुका खातीर, पूण जायते लोक भायर सरताले. सो ऑन डे 2 आयज म्हाका दिसता बरो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक बरो स्टेप घेतलो आसा, आणि प्रत्येक जाग्यार आयज दुकानां सगळीं बंद आसा, आणि पुलीस इज डुईंग अ व्हेरी स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग. म्हणजे जे गरजे भायर लोक भोंवताले, फार्मसीन वता, कोण हांगा वता, तांकां सगळ्यांक पत्तो धाडटा, दे आर सेंडिंग देम बॅक. सो देर इज नो लोड ऑन द रोड. लॉकडावन मातसो आयज इज बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आहा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, आमी जेन्ना आयज जुवारी एग्रो केमिकल जेन्ना आमी केसी उलयता, आमी सांगताले की अराउंड 160 लोक आसा जे आर पॉझिटिव्ह, बट तांकां व्हरूंक ना. सो जुवारीन सर एक स्टेप घेतलो आसा, तांच्यानी ताची पयली टेस्टिंग केली. दो दीस वर्कर्स आर कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स, म्हणजे जुवारीचे डायरेक्ट स्टाफ न्ही, तरी आसतना जुवारीन सरान एक स्टेप घेतलो आसा. तांचे एक व्हडलें जय किसान क्लब आशिल्लो, म्हणजे बरी व्हडली एरिया, ते एरियाक तांच्यांनी अख्खी तांच्यांनी कोविड सेंटर कन्वर्ट केल्ले आसा, खाट्यो घातलेल्यो आसा. आणि हे जे जो 170 लोक आसा तांकां तांच्यांनी 24/7 डॉक्टर तांकां एक स्टेशन करून दवरला, म्हणजे फॉर एनी एमर्जन्सी, आणि नर्स इज अवेलेबल. आणि तांचे जे जेवणा खाणाची जी व्यवस्था आसा एकदम म्हणजे व्हेरी व्हेरी गुड फूड इज गिवन टू देम, टायम टू टायम ब्रेकफास्ट, टायम टू टायम लंच, व्हेज नॉन व्हेज. तांचो एक सारको बरो देखभाल तांच्यांनी चालू केल्लो आसा. अँड देन द कंपनी, दो दे आर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स, कंपनी इज बेरिंग ऑल दी एक्सटेंट. जेन्ना आमी एक मनशाक विचारले भितरले मॅनेजमेंटाक की वॉट इज दिस स्टेप, म्हणजे तुमी अशें कित्याक असो स्टेप, म्हणजे हाव वॉट मोटिवेटेड यू टू टेक दिस स्टेप. तांचें म्हणणें आसा की जे मनीस पॉझिटिव्ह जाता आनी कोविड केअर हॉस्पिटलान वता ते 10 दीस थंय उरता. 10 दीस थंय रावतकर मागीर तांचे जरी कांय हें ना ते भायर सरता, आनी मागीर ते 7 days क्वॉरंटायन आसता इन अनदर प्लेस बिफोर दे कॅन स्टार्ट मुव्हिंग आउट. सो तांच्यांनी डिसिजन घेतला की हे जे लोक पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा तांकां तांच्यांनी ते जय किसान क्लबान तांकां दवरतले, तांची देखभाल करतले, आणि तांचे 10 दीस जाले म्हणटकर तांकां ते घरांत धाडटले. आफ्टर 7 days ऑफ होम क्वॉरंटायन 18व्या दिसाक ते परते स्टाफ जे आसा ते कामाक येतले.
सो इन दॅट बार्गेन कंपनीचे जे कामां आसा ती चालू आसतली आणि जे स्टाफ जे बरे ना आसा तांचे जे कन्सर्न आसा दॅट ऑल्सो विल बी एड्रेस्ड. सो इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर बोथ. आनीक आमकां एक गजाल फुडें सरली सर की एक आमी जेन्ना लास्ट वीक आमी एक 2-3 दीस पयलीं आमी म्हणटाले कोविड केअर सेंटरान सगळे परिस्थिती बरी आसा आणि प्रत्यक्ष हेल्थ मिनिस्टरान सांगिल्लें की हेज टेकन एन ओव्हरव्ह्यू. पूण सर आयज एक 2-3 व्हिडिओ अशे म्हणजे व्हायरल जावपाक लागले आणि जी परिस्थिती ते व्हिडिओन दाखयताले की एमपीटी कोविड केअर सेंटर जे आसा ताजे रूफ जे आसा इज टोटली म्हणजे ते प्रत्यक्ष पावस म्हणजे उदक पडिल्ल्या भशेन सगळे कडेन उदक आसा. खाट्यांचेर उदक पडटा. पेशंट थंय न्हिदिल्ले दाखोवपाक लागले ते व्हिडिओन आणि अख्ख्या वाठारान थंय उदक भरलेलें आसा. म्हणजे ते एंटायर फ्लोर तांचे ते स्टेअरवे तांचे कॉरिडोर आणि सगळे वणट्यो सिलींग सगळे ते उदक पडटालें. सो जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक गेले मोरमुगांव डेप्युटी कलेक्टर सचिन देसाय आणि त्यांनी सांगले की येस देर वॉज अ लिकेज इश्यू. म्हणजे 2-3 दीस पयलीं ते लिकेज जावपाक लागली. म्हणजे कंटिन्युअस पावस पडटकर ते तांकां कळून आयलें की थंय एरिया लीक जाता. थंय 6 रुमां आशिल्लीं. त्या 6 रुमान भितर जे पेशंट आशिल्ले तांकां तांच्यांनी ऑलरेडी भायर काडिल्लो आसा. ते रूम बंद करून दवरल्या. ताजे मरम्मतीचें काम चालू आसा. वॉटर प्रुफिंग चालू आसा आणि तांच्यांनी सांगलें की जशें हें काम कंप्लीट जातलें दॅट इज द ओनली टायम दॅट दिस रूम्स विल बी ओपन्ड अगेन फॉर पीपल. ताजे ते पयलीं चॅक करतले. परतो पावस येता बसो रावतले म्हणजे उदक परते येता काय ना पळोवपाक आणि जरी उदक येता देन दोज रूम्स विल नॉट बी युटिलायज्ड. बट वॉटर प्रुफिंग काम सद्याक चालू जाल्लें आसा आणि हें जे वॉटर प्रुफिंग काम जातकर ते मनशांक परते भितर शिफ्ट करतले. दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को सर. थँक्स लॉट विक्रम. वास्को सावन हांव आतां फोंड्या. विवेक प्रभू जॉइन जाला आमकां. विवेक कितें आहा फोंडेची अपडेट? फोंड्या पळोवपाक गेल्यार प्रमोद आयज मेजर केसी म्हणल्यार काल 3 जाण पोलीस आनीक मेळ्ळे पॉझिटिव्ह फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर. तशेंच आयज कॉर्पोरेशन बँकेचो एक मॅनेजर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणल्यार हायली पॉझिटिव्ह. ताका डायरेक्ट कोविड केअर सेंटरान ईएसआय हांगा शिफ्ट केलो आणि म्हाका दिसता तो ईएसआय हॉस्पिटलाक शिफ्ट केलो. हय ताका येवपाक तो सोदिनासलो आणि तो रावपी नासीक आणि हांगा कॉर्पोरेशन बँक जी आहा रामनाथी थंय तो मॅनेजर म्हणून कामां आसतलो. पण ताका म्हाका दिसता मागीर कन्सर्न सरपंच आसा ताणें पुलिसांक दोतोरांक कन्सर्न करून ताका इमिडिएट मागीर थंयच्यान शिफ्ट करपा आयलो. दुसरी गजाल आयज कॅनरा बँक आहा फोंड्या तितूर एक पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो आतां बँकेनी आनी वचपाचे लोकांचे सिच्युएशन पॅनीक जाल्लें आसा की हेच्या पयलीं गेल्ले लोक आसा कॅशियरा कडेन जावं आनी खंय ट्रान्झॅक्शन करपाक आतां कशें कितें तांकां चॅक करचें पडलें असो एक भंय निर्माण जाल्लो आसा लोकां मदीं. काल एक मेजर गजाल जाली म्हणल्यार पंचायतीन म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन आतां निर्णय घेतला की आपले एक सुविधा करची जावं आमच्या गांवांत पेशंट जाले जाल्यार तांकां खंय तरी दवरपाक लागून अशी एक सुविधा खंय तरी उपलब्ध करची म्हणल्यार पर्यायी वेवस्था करची म्हणून. सो काल पंचायतीन निर्णय घेतला की मार्दोळ भागान एक पंचायत हॉल आसा तितूर ते तांकां एक दवरपाची सोय करची. कित्याक भायले पेशंट न्ही तर फक्त पिळवळ मतदारसंघाच्या मार्दोळ वाठाराचेच लोकांक थंय हाडून दवरतले म्हणून. पण काही लोकांनी थंय अपोज केलो ते हेका आणि सरपंच सांगलें आपले जे हे आसा आमी जे करपाचे आसा ते ठाम आसा निर्णयाचेर. सो तुमी ताका हे विरोध करचो न्ही म्हणून आयज परत 4 तांची प्रेस कॉन्फरन्स म्हणल्यार मिटींग आसलेली दोतोरा बरोबर. जे लोक अपोज करता तांकां दोतोर ते म्हाका दिसता सविस्तर म्हायती दिवपा लागून आयज तेंची मिटींग चालू आसा. रोखडेच म्हाका एक 6 म्हणल्यार कितें डिसिजन जालें तें कळटलें प्रमोद. या थँक्स लॉट विवेक. कारण पंचायत लेवलाचे आमी सुरवाती पळयलें की सरकारान लॉकडावन करनाका म्हळां. आतां एका पंचायतीन फुडाकार घेवन ठरयलां की आपल्या गांवांतल्या मनशाक आमी आपल्या गांवा भितर पळयतात. तांकां मेडिकल केअर जर गरजेचें आसा जाल्यार ईएसआय हॉस्पिटलाक धाडपाचें म्हणून. थंय कितें जाता तें पळोवया. दॅट विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी. कारण तो जो मॉडेल आसा घडये फाल्यां गोंयभरच्यो पंचायती एडॉप्ट करपाक शकतल्यो. हांव थंयच्यान आतां वता फोंडे सावन तिसवाडी. महेश गाडी आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर. हेल्थाची अपडेट घेवया, तिसवाडीची अपडेट घेवया आणि मुखार या. महेश कितें आहा अपडेट? प्रमोद शेनवार दीस पणजेचे सगळे सॅम्पल्स जी कलेक्ट केली तिसवाडीची सांतिनेज बार आणि फिश मार्केटान जितले कॉन्टॅक्ट आयले तितल्या लोकांची ताचे रिपोर्ट आयज सांजचो लेट मेरेन पावपाचो आसा. अजून तांकां रिपोर्ट येवंक ना. दुसरें म्हणजे आतां ना म्हणल्यार तिसवाडीन टोटल अशे सुमार 114 केसीस पॉझिटिव्ह आसात तिसवाडी तालुक्यात. दुसरें म्हणजे हेल्थाच्या बाबतींत जर आमी अपडेट घेतली जाल्यार सध्या N95 हे मास्क जो आसा विथ वॉल तो सध्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान बॅन करता म्हणून सांगला सगळ्या स्टेटींक. पण अजून स्टेट गव्हर्मेंटाची अजून ऑर्डर येवना. एक वेळ ती लेट सांज मेरेन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ऑर्डर काडू शकता.
आणि एक आम्ही खबर ऐकल्या ती म्हणजे एक बबेश दांबोलीकर म्हणून तो मनशान स्वता फुडें वचून तेणे त्याच्यात ह्युमन ट्रायल सुरू जावपाची ह्या परवाच्यान रेडकर हॉस्पिटलान त्यांनी आमच्या कडेन उलयला तो स्टुडंटा कडेन तो सांगतालो की अजून मेरेन 15-16 लोकांनी नांवां दिल्या पूण अशे फुडें येयनात अजून लोकांनी फुडें येवचें आनी आपलें नांव रजिस्टर करपाचें काय ना ताका सांगलां की 2 दिसांनी तेचेर तो वॅक्सिन आहा तो तेजेर ताका पयलो डोस वॅक्सिनाचो दिवपाक येतलो. या म्हणजे तिसवाडी जेन्ना आमी 114 म्हणटात कितें ब्रेकअप आसा की खंयची एरिया भितर चड आसात खंयची एरिया भितर कमी आसात चड चिंबल एरिया त्याच एरियेन चड आसा. आणि पणजेची सॅम्पल्स काडिल्ले ताचे कितें जालें? पणजे सॅम्पलांचो आयज सांज मेरेन रिपोर्ट येवपाचो आहा. सुमार आज सांजे 100 हय 140 सुमार सॅम्पल आहात ती त्यांचो सांज मेरेन रिपोर्ट येवपाचो आसा. या लेट जातला. थँक्स अ लॉट महेश. गरज पडल्यार तुजे म्हऱ्यात परत येता. थंयच्यान आमी मुखार वतात म्हापशां. श्याम सुंदर फडटे आसा आमचे बरोबर आनी म्हापशां म्हाका दिसता आज वातावरण बरें टेन्स आसा आनी सकाळी जी डेथ जाली दॅट डेथ वॉज व्हेरी सस्पिशियस आनी एट द सेम टायम तातूंतल्यान कितलेशेच प्रश्न निर्माण जाले की मनीस घरा आशिल्लो ताका हॉस्पिटलांत हाडलो तेन्ना ऑलरेडी ब्रॉड डेडा उपरांत कोवीड टेस्टा उपरांत पॉझिटिव्ह. सो फट्टे हेजे सगळें सस्पिशियस वातावरण जालां. त्या प्रश्नांची कितें उत्तरां मेळटात काय कितें? प्रमोद पयलें जाल्यार बार्देशान मेन म्हणजे म्हापशान दिसान दीस टेन्शन वाडतूच आसा. जशें परत आयज 9 केसी वाडले तितूंतलो एक डेथ जालो. तो आपल्या घरा कडेन ताका जोर येतालो आनी ताका मागीर प्रायवेट हॉस्पिटलान येयलो. हॉस्पिटलांतल्यान ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. डिस्ट्रिक्ट वता तो डेथ जालो आनी तो मागीर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. आनी दुसरे कुचले 5 जाले. त्याच्या पयलीं थंयसर 14 जाल्ले आनी 5 जाले. करासवाड्यात 3 जाले आनी ते 3 हेणी खोल्ले तो डेथ जाला तो. आनी हे मेळ्ळे तेतून एक नुस्तें विकपी. दुसरी ह्या सगळे जर हे पळयलो जाल्यार आनी टेन्शन वाडतूच आसा आनी लोकां भितर हे भंयच कसो जाला. आनी अशें येता की थोडे कडेन मॅसेज अशी येतात की अमक्या थंयसर मेळ्ळा आमकां विचारतात. मॅसेज धाडून पासून विचारतात की अमक्या थंयसर मेळ्ळा काय म्हणून. तेन्ना आमी केन्ना कन्फर्म करता डॉक्टरा कडेन एकदां ते कोणी रिसीव करिना पूण जेन्ना तेन्ना फिगर दिता तेन्नाच ते आमी खरें म्हणटा. दुसरे थिवेन म्हणजे कोलवाळ PSCन केसी एक 2 तरी वाडल्या म्हणटा तेन्ना फिगर अजून दिवना ते मागीर दिता म्हटल्यार. शिवोले आयज कांय ना. कलंगूटचे हे कांय मेळूंक ना. आनी त्या भितर एक हे जालें की गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडलेलो जी हॉस्पिटलां आसा तेंचे हॉस्पिटलांचे जे ICU वार्ड आसताले ते वार्ड रिजर्व दवरचे म्हणून. हेतून आयज स्मॉल हॉस्पिटल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट मिलिंद कोलवालकर हेका आमी मेळ्ळे आनी तेणे बायटूय दिल्या. तेणे म्हणटा ते गव्हर्मेंटाचे जे सर्क्युलर धाडला तेका आमी हे आसा रेडी आसा. पूण गव्हर्मेंटान अशें करचें की जी आमची ल्हान हॉस्पिटलां आहा तेच्या पयलीं पेक्षा म्हणटा ते व्हडली हॉस्पिटलां आहा पळय तांकां तेंच्यांनी पयलीं हें करचें. कित्याक जेन्ना एकीच कडेन जेन्ना कोवीड पेशंट आसतलो किंवा थोडे सिम्पटम आयसोलेट करपाक तुजे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आसात. हय या थँक्स अ लॉट फट्टे. हांव थंयच्यान मुखार वता. विनायक आसा साखळी आनी दिवचलची अपडेट घेवया आनी मागीर सत्तरी या. विनायक कितें अपडेट? सर पेशंटाची अपडेट म्हणीत जाल्यार सध्या तरी एकूय पेशंट वाडोवंक ना. जो काल आंकडो आहलो तोच आंकडो अजूनय आसा. 41 पेशंट आसा टोटल एक्टिव्ह केसीस इन बिचोलीम तालुका. भितूंतले 4 केसीस बिचोले, 8 केसीस मया आनी 29 केसीस जे आसा ते सांखळे आसा. बिचोले जे केशव सेवा साधना कोवीड सेंटर आसा तेतून सध्या 60 पेशंट्स भरल्या. म्हणजे आता फक्त 11 बेड्स रिकामे उरल्या. 3 दिसान 60 बेड्स भरले गेल्यो. सर दुसरो एक इश्यू आसलो तो म्हटल्यार फाटले 2 दीस जाले आमी एक इश्यू पळयता फॉर मयम पॉलिटेक्निक. जे पॉलिटेक्निक कॉलेज आसा मयम थंय एक पेशंट पॉझिटिव्ह गावलो आनी मागीर हो बोवाळ सगळो सुरू जालो. जेन्ना सर खबर काडली तेन्ना अशें कळोन येलें की तो भुरगो जो आसलो तो एक तर पर्ये गांवांतलो
आणि तेका तो पॉझिटिव्ह जालो त्याच्या फॅमिलीक लागून, म्हणजे त्याच्या फॅमिलीन कोण तरी पयलीं पॉझिटिव्ह गावलो आणि मागीर तो पॉझिटिव्ह गावलो. तो जेन्ना एग्जामी गेलो, एग्जाम दिली आणि त्याच्या उपरांत दुसऱ्या दीस तेका कळ्ळें की आपूण पॉझिटिव्ह आहा. तेणें स्वता जावन सराक सांगलें आपलें की बाबा आपूण पॉझिटिव्ह आसा आणि जे तेचे फ्रेंड्स आसा तेणी सगळ्यांनी टेस्ट केले आणि ते सगळे नेगेटिव्ह येयल्या. ही एक प्लस पॉयंट सर. ही बरी गजाल. सेकंड बरी गजाल. पूण हेतून सगळें जालां कितें आतां जे NSUN जो पॉयंट काडला की मये पॉलिटेक्निक सील करची. तर तो एक इश्यू जाला आणि हांवें ट्राय केली प्रिन्सिपला कडेन उलोवपाची आणि स्टुडंट्सा कडेन उलोवपाची. जाल्यार अशें दिसून येयलें की जे मयेम पॉलिटेक्निक आहा ते सगळे SOPs जे आसा ते सगळे सारके पाळटात. म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग जावं, मागीर सॅनिटायझेशन जावं, एवरीडे ते सॅनिटायझेशन करता, सोशल डिस्टन्सिंग करता आणि तेचे फोटोज सर ऑलरेडी आमच्या कडेन आसा, पावलेले आसा या की ते करतात ते. या आणि सेकंडली सर भुरगे जे आसा ते एग्जाम दिवंक सोदतात. दे आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स. जाल्यार पेरंट्सांचें अशें म्हणणें की एकदां भुरगे एग्जाम दिवपाक रेडी आसा. इवन सर जो पेशंट म्हणून जो स्टुडंट गावला तेणेन सुद्दां सर आपल्या सराक मेसेज केली की इफ सपोज आपूण नेगेटिव्ह गावलो जाल्यार आपूण पेपर दिवं शकता काय. म्हणजे आतां जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंटाचो जो भुरगो आसा तेंकां तो 15 तारखेक पेपर जालो, तेच्या उपरांत डायरेक्ट 29 तारखेक पेपर आसा सर. मदीं एकूय पेपर ना. सो तेका चान्सीस आसा की ते पेपर दिवपाक इफ सपोज तो नेगेटिव्ह येयलो. तर जेन्ना भुरगे रेडी आसा, कॉलेज जावं पॉलिटेक्निक सगळे SOP तयार, म्हणजे सगळे SOP जे आसा सोशल डिस्टन्सिंग बी सांबाळून सगळी एग्जाम घेता, जाल्यार पेरंट्सांचें अशें म्हणणें आसा की हे सगळे जर पाळटा, भुरगे रेडी आसा जाल्यार कित्याक पॉलिटिकल इश्यू करता ह्या गजालीचो. आय थिंक फेर पॉयंट पॉलिटिकल इश्यू करचो न्ही. आणि आमी म्हणटात की कोविडाच्या मदीं पॉलिटिक्स हाडचें न्ही. हांव थंयच्यान 70 वता. कल्पेश गांव आसा आमच्या बरोबर. कल्पेश, 70ची अपडेट कितें? सर 70चे अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार काल पर्यंत हांवें तो 48 नंबर दिल्लो, अजून मेरेन तितलोच नंबर आसा. सो एक बरी गजाल आसा. पूण एक गजाल हांव मुद्दम स्पेसिफाय करपाक सोदता की क्लॅरिफाय करपाक सोदता की काल हांवें चुकोन 2 केसीस मेळयल्यो, त्यो हांवें ब्रह्म करमळे म्हटलेल्यो. दॅट केसीस आर फ्रॉम बुद्रुक करमळे सर. ब्रह्म करमळे आनी बुद्रुक करमळे हे सेपरेट गांव आसा. चुकोन म्हाज्या तोंडांतल्यान ब्रह्म करमळे येयलें. सो ब्रह्म करमळेच्या लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. ते 2 केसीस आसा ते ऑलरेडी एट बुद्रुक करमळे. आणि कोविडाची हांगासर जरी बरी गजाल आसा तरी पण हांगासर वापयन इश्यू आसा की ह्या म्हयन्यान सर जी बिलां येयल्या लोकांक ती सामकीच वाडून येयल्या. लोकांचो लोक अशें उलयतात की सरकारा कडेन पयसो ना म्हणून ह्या तरेन ह्या हितूंतल्यान सोर्सांतल्यान आमच्या कडल्यान पयसो सरकार काडून घेता काय कितें, असो एक लोकांचो इश्यू आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार सर गव्हर्मेंटान सर कर्फ्यू डिक्लेअर केला फ्रॉम 8 to मॉर्निंग 6. पण काल हांव पर्सनली भोंवलो हांगासर वापे बाजारांत. कांय शॉप आसा ते 8 उपरांत पासून ओपन आसतात. तेंचे शॉप ओनर जे आसतात ते भायर आसतात आणि शटर हाफ करून भितरल्यान सामान दिता. हे मातशें एका गजाल जावपाक जायना. डेफिनेटली. हांव ताजे उपरांत वता पेडण्या. मकबुला आमच्या बरोबर. मकबूल, पेडण्याची अपडेट कितें? सर पेडण्याची अपडेट म्हटल्यार शिरोडकर रेडकर हॉस्पिटलान काल 7 जणांची चाचणी जाल्या सर कोविड वॅक्सिनाचे. आणि ते दुसरे गजाल म्हटल्यार सर आता मेरेन पेडण्यान 65 जाले सर केसीस. काल एक पेडण्यान आमची ब्रेकिंग जाल्या उपरांत एकटो मेळ्ळा पेडण्या आणि धारगळी 5 मेळ्ळा सर. आणि एक सर प्रश्न असा लोकांचा की जेन्ना आम्ही हेल्थ रिपोर्टर पळयता की ना किंवा आपले हे पळयता न्यूज पळयता तेन्ना सरकार सांगता जो कोण व्यक्ती पिड्ड्यार जाला त्याच्या फाटल्यान काहीतरी दुयेंस आसा म्हण सांगपाचे कितें हाका म्हणटात लोक. त्याचे दुयेंस सांगतात की कोरोनान पिड्ड्यार जाला. हे एक प्रश्न हांगा निर्माण जाता सर. दॅट इज व्हेरी व्हेरी ट्रू की कोमॉर्बिडिटीसाचे कारण दिवचे न्ही. जर कोमॉर्बिडिटीज जरी ताका आशिल्ल्यो आनी ताका जर कोविड जालो नाशिल्लो जाल्यार आज तो मनीस जितो आसता आशिल्लो. आय थिंक इट इज एज सिंपल एज लॉजिकल एज दॅट. मकबूल, थँक्स अ लॉट. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. पण गोंयभरच्यो अपडेट्स आमी तुमचे बरें हाडत रावतले. एक म्हत्वाची गजाल आसा की सरकारान स्पीड अप करच्यो गजाली डिली आनी परवडनात आमकां. इतल्याचेर तरी म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयची जनता पावल्या. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.